देवाचे मंदिर असचे कित्याक देवत्व आयलो तातूंत रावोंक थोड्यांनी चिंचे मी सागवेचे म्हळ्यार सारकासावेचे म्हण इगर्जे भितर गेल्ले उपरांत कशें आसाचें. जेजू क्रिस्त देई मोगाच्या भावान आनी भयण्यानो, तुमी कोडकाराच्या बायलेची गडीत वा काणी आयकल्या जावं पुरो. कोडाची पिडां एकल्यातान आनी एकल्याक लागता म्हणल्यार चिंतपाचें. त्या काळार त्या गोवाक पिडा लागली, देखून ताणें घरा रावोंक जायना, देखून आसऱ्याक हाडटाना ताची बायली ताची सांगात आयिल्ली. कोडकारांच्या आस्पत्रेंत आमी जाणाव एकल्यातान आनी एकल्याक पिडा येता म्हणल्या खातीर कुटुंबां सकयल तांकां सांगतात. कोणी त्या वेळार वचनातलीं भेट करनातलीं, देखून कोडकार पुरा कंतिश्ट आसले त्या आसऱ्यांत. पूण एकलो कोडकार मात्र भारी संतोशान आसलो. पळयतना तो सदांच सकाळीं उठता, त्या आसऱ्याच्या एका दोऱ्याच्या कुशीन येता. त्या वेळार त्या कुशीन तावन दोऱ्याच्या आनी एका कुशीन तावन एक स्त्री येता. त्या स्त्रिये कडेन वो कितें उलयता, दोगांय आसतात, पळयतात, मागीर वो फाटीं येता. तो तांकां कळ्ळें उरलें वो कित्या बारीक कुशेन आसा, उरले पुरो बेजारान आसात, वो कित्या कुशेन आसा म्हळ्यार एका स्त्रियेक वो भेटता, एका स्त्रिये लागीं उलयता, देखून सगळो दीस कुशेन आसा. ताच्या वडिलाक ताणें सांगलें वो खंयच्या एका स्त्रियेक भेटता, ताची तमकी करीचे म्हूण. देखून ह्या कुशेन आसलेल्या कोडकाराक वडिलान आपयलें आनी विचारलें कोण ती स्त्री सांग. तो म्हणालो ती तुमी चिंचे बरी, सगळ्यांनी चिंचे बरी, दुसरी कोणी वायट सालीची स्त्री न्ही ती म्हजी बायल. म्हाका कोडाची पिडा लागतना हांगासर हाडलें, म्हजी बायल म्हाका पावूंक आयली, पूण फाटीं वचना म्हणाली. हांव फाटीं वचना तुका सोडून म्हूण सांगून. देखून त्या वेळार ते शेजारच्या घरात ती काम करता. तिका हांगा येवंक सोडनात, कित्याक म्हळ्यार ती भलायकी बरी आहा. म्हाका थंय वचोंक जायना कित्याक दोरो आड आसा. पूण हर दीस सकाळीं ती भायर येता त्या घरांत आनी हांव थंय वेतां. ती म्हाका पळयता आनी हांव तिका पळयतां, ती म्हाका पळयता हांव तिका पळयतां. सट्ट उलोवंक जायना म्हळ्यार पयस आसा आमकां, आपणूंक जायना, उलोवंक जायना. ती म्हाका पळयतना हांव तिका पळयतना सगळो दीस दादोसकायेन करसिता. बायलेक पळयल्ल्या वरवीं घोव सगळो दीस दादोसकायेन आसुल्लो. मोगाच्या मनशांक पळोवंक कितलींशीं जाणां राखोवन रावतात. आजकाल व्हिडिओ कॉल पुरो जाता, तरी तो व्हिडिओ कॉल नासलेल्या काळार उडास काडी आमी परगांवांत आसलेल्या मनशांक पळोवंक राखतालीं. थोडीं मांद्रेर पडल्यान जाल्यार पुताक दुवेक नातरां पळोवंक आश येताली. आनी तो आयिल्ल्यान थोड्यांनी प्राण केल्लोय आसा, ताका पळयल्यांत प्राण केल्लोय आसा. थोड्या फावटी वरां तांचे सांगात करशिल्लीं आसात. थोड्या फावटी आयिल्ल्या उपरांत सगळो दीस रात मध्यान रात पर्यंत बसून उलयिल्लीं आसात. कितली दादोसकाय. थोडीं आयिल्ल्यान तो म्हणून जेवंकी नाका, दादोश जाल्लीं म्हणल्यार कुशेनी आसात. थोडीं सांगातपणांत पयन केल्लीं आहात. हांगा बेंगलोर 8 वरां पयन करून, ह्यो 8 वरां जाल्लीं, 5 मिनटां जाल्ल्या बरी जाल्या म्हणल्यार आसा. म्हळ्यार मोगाच्या मनशाच्या सांगातपणांत वेळ करसूंक सगळ्यां दादोसकाय खुशी आसता. भावा आनी भयणी, ही आमकां मनशा मात्र न्ही, आमकां रसल्या सर पळय जरा देवाक आनी आमकां किरकोळ रसनांगी वय. एकामेकाच्या सांगातपणांत, देवाच्या सांगातपणांत करसितना, वेळ करसितना आमी दादोश जाता. देवाच्या सांगातपणांत वेळ करसितना आमी दादोश जाता. आमी आनी देवान भेटचो एक जागो आनी सुवात म्हळ्यार देवाचें घर, देवाचें मंदीर. देखून ह्या देवाच्या मंदिरांत देवाक भेटून ताचें भाग्यवंतपण आमी जोडचो हो जागो. देखून आमकां आसा मंदीर, देवाचें मंदीर, देवाचें घर, इगर्ज. आनी तांतल्या ताबेरनाकलांत आसच्या त्या उंड्या रुपार वस्ती करच्या आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्त सांगाता. आमी ताका पळयतना आनी तो आमकां पळयतना आमकां संतोश आनी दादोसकाय जाता. असल्या एका देव मंदिराचो उल्लेख तुमी चिंतून आयकला जाल्यार हेच्या पयल्या वाचपांत केला. संवसारांत उबारलेलें पयलें देव मंदीर कोणें उबारलें तें? संवसारांतलें पयलें देव मंदीर मोइजेन उबारलें. ब्युटिफूल. मोइजेन उबारलेल्या पयल्या देव मंदिरा विशयांत आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकलें. आनी त्या मोइजेन उबारलेल्या पयल्या देव मंदिराक कितें नांवां आसलीं? ताका नांवां आसलें निवास, नांव आसलें तंबू, नांव आसलें जोमोत्यो तंबू, नांव आसलें आर्कपेट, नांव आसलें ताबेरनाकल.
आणि मोइजेन उबारल्या त्या पहिल्या देव मंदिरा भितर कितें आसलें आमी आयकलें. निवास उबारणं, ताचेर पेडां दवरलीं, चौकट्यो उबो केल्यो, पाटयो बसयल्यो आनी खांबे उबे केले. निवाचेर पडदो सोडयलो आनी तांबाचें धांपण ताचेर घालें. उपरांत देवान इस्रायल लोकां सांगाता केल्लें सोल्ल्याचें शासन ताबरनाकले पेटे भितर दवरलें. हें सगळें देवान सांगलेले पर्यंत मोइजेन केल्लें. देवान मोइजेन उबारलें तें इतलें सोबीत मंदीर पळोवन देवाक इतली खुशी जाली की कितें केलें देवान. तें मंदीर पळोवन देवाक इतली खुशी जाली की कितें जालें. देवत्व आयलो तांचो रावोंक. कसो आयलो रावोंक. कुपांच्या मोडांच्या रुपार आनी उजवाडा रुपार. हें वाचप आज तुमी घरा वचून वाचा. निर्गमन ग्रंथ एक्झोडस चॅप्टर 40 चॅप्टर 40 16 38 चकड वाक्य दिवना जायच्या वाचपाक. थंयसर आनीक थोडीं वाक्यां दिल्यात तीं हांव सांगता. थंय मोइजेन भांगराची वेदी उबारली, तिचेर दिवे दवरले आनी परमळीत धूप लासलो, होम बली आनी अन्न बली भेटयली. एका उतरान पयल्या देव मंदिरान कोण आसलो. देव आसलो. तें कितें चलतालें. देवाचें आराधन चलताचें, देवाचें बलिदान जातालें. आनी विशेश कितें म्हळ्यार ह्या पयल्या देव मंदिराचें सांगे तें ह्या पयल्या देव मंदिराची विशेश आतां कितें म्हळ्यार तें मंदीर उखून व्हरूंक जातालें. हें व्हरूंक जायना. तें उखून व्हरूंक जातालें. आनी इस्रायल परजा खंय गेली पळय थंयसर तें मंदीर तांणी उखून व्हेलें. आनी त्या मंदिरांत आसलो देव दिसाक मोडा रुपार आनी रातीक उजवाडा रुपार आसलो. कसलो आमचो हे मोखरसो देव पळया गे. त्या लोकांक वत लागणो म्हणून सत्री जालो. कसो सत्री जालो तो. मोडा रुपार. आनी राती मोबायलाचो उजवाड नातलो. त्या वेळार टॉर्ची नातले, लॅम्प नातलो. कसलो लांपी हांव कोण लांपी हांव जालो तांकां, कोण लॅम्प जालो तांकां. देव तो राती उजवाड जालो, दिसाक सावळी जालो. आमचो देव कितलो मोग करता पळय भावांनी भयणी. दिसाक आमकां कसो जाता तो सावळी दिवचो मोड जाता, रातीक उजवाड दिवचो तो दिवो जाता. आनी वस्सू देव एक दीस देव मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. खंय वाचता आमी जो सोवांजेल अध्याय 1 वाक्या 14. आज तोच मनीस जालो देव पवित्र येवकारिस्ता रुपार ह्या सकड आमच्या मंदिरांनी आनी ताबेरनाकलांत आसून तो आमकां पळयता आनी आमी ताका पळयता आनी सकड आमी दादोश जाता आनी संतोशान आमी घरा वेता. कितले पयशे करसून, कितले आमची बोळ करसून इतलें सोबीत देव मंदीर केलां. ह्या देव मंदिराचो महत्व कितें आज आमी नियाळूंक जाय. आनी वता आमी किर्तन आयकलें. कितलें सोबीत मंदीर तुजें दळबारांच्या देवा. देवाचें मंदीर आसचें कित्याक. पयलें देवाचें मंदीर आसचें मागणें करूंक. देवाचें मंदीर हें मागण्याचें मंदीर. इजाया प्रवादी अध्याय 50 आनी 6 वाक्या 7 म्हणटा म्हजें घर सगळ्या परजांक मागण्याचें घर म्हणून आपयतली. हें मागण्याचें घर. सालमावरान अपुर्व्याचें व्हडलें सोबीत देवाचें मंदीर बांदलें आनी ताणें तरी कोण पयलें मागणें केलें. कशें मागणें केलें पळया. देवा तुज्या सेवकाचें प्रार्थना आनी विनाती आयकून घे आनी हांवें मारच्या बोबेक कान दी. तर मंदीर आसचें कित्याक देवाक बोब मारूंक. मंदीर आसचें देवाक बोब मारूंक. आनी मंदिरान मारली बोब देव आयकता. सालमांचो बापूय कोण तो दावीद राय. दावीद रायन बोब मारली आनी ताणें बोब मारली आयकली म्हणल्यार सामुएलाचें दुसरें पुस्तक अध्याय 20 आनी 2 वाक्या 7 म्हणटा दावीद म्हणटा आपल्या मंदिरांत देवान म्हजो ताळो आयकलो आनी म्हज्या बोबेक ताणें म्हजी बोब ताच्या कानार पडली. आपल्या मंदिरांत देवान म्हजो ताळो आयकलो आनी म्हजी बोब देवाच्या कानार पडली. सामुएलाचें दुसरें पुस्तक अध्याय 20 आनी 2 वाक्या 7. तर मंदिराचें मागणें करूंक. मंदिरान हांवें बोब मारीचें मागण्यान आनी देवाच्या कानाक तें पडटा. मागणें करचें कित्याक.
मागणें करचें देवा खातीर न्ही, कोणा खातीर? मागणें म्हजेच खातीर करचें. हांवें मागणें केल्यार देव ओडलोय जायना, लायनूय जायना. हांवें मागणें करचें म्हजेच खातीर. हांवें मंदिराक येवचें देवाचो सांगात बगूंक. हांवें मंदिराक येवचें देवाची कुरपा जोडूंक. हांवें मंदिराक येवचें देवाची बेसांवां जोडूंक. देखून मंदिर आसचें मागणें करूंक. नंबर 2, मंदिर आसचें देवाक काणिको आनी पथकाच्या फारीकपणा बसत बलिदान भेटोवन देवा लागीं राजी जावंक. काणिको भेटोवन देवा लागीं राजी संदान जोडूंक. देखून इजायाचो ग्रंथ परतून आमकां सांगता, अध्याय 50 आनी 6 वाक्य 7 म्हणटा, म्हज्या मागण्याच्या घरा म्हज्या विधीचेर तांणी भेटयलेल्यो होम बलियो आनी यज्ञ म्हाका पसंद जातेल्यो. हांगा भेटयलेल्यो बलियो आनी होम बली आनी काणिको म्हाका पसंद जातेल्यो. मिसाच्या बलिदानाचो साक्रिफीस वा खुर्साचो साक्रिफीस भेटोवंक देव मंदिराच्या की दुसरो पवित्र जागो आमकां खंय मेळत. हें दुसरें कारण. आनी मंदिर आसचें तिसरें कारण, देवाक अर्गां दिवंक, ताची स्तुती गावंक, ताचो मोग नियाळूंक, संतोश तोसें बरवोसो जोडूंक. तर भावांनी भयणी, मंदिराक या, देवाच्या मंदिराक, स्तुती गांवाच्या मंदिराक, काणिको भेटोवच्या मंदिराक आमी कशें येचें? किर्तनकार आमकां शिकयता. आयकुया. पयलें किर्तन 40 आनी 2 वाक्या 4 म्हणटा, उत्सवाच्या जोम्या मोदें उल्हासाची स्तुती गितांच्या नादान देवाच्या घरा हांव येतां. उल्हासाची स्थित गितांच्या नादान देवाच्या घरा हांव येतें. तर देवाच्या घरा वेचें उपकारी मोनान आनी भक्तीपोणान. उपकारी मोन ना तर भक्तीपोण ना तर हॉलाक वेचें आनी इगर्जे वेचें. थोड्यांक एकत आजून जाल्यार आमकां सगळ्यांक कोत्ता, आमी उपकारी मनान दिनवासी काळ जाणा आयल्या हांव. थोड्यांनी चिंचें मिसाक वेचें म्हळ्यार सर्कासा वेचें म्हण, मिसाक वेचें म्हळ्यार थिएटराक वेचें फिल्माच्या म्हण, रसपेराक वेचें म्हळ्यार पार्काक वेचें म्हण थोड्यांक चिंचें. देखून अर्थ तें करून तूं न्हेसून येवचें. मिसाक वेचें म्हळ्यार पार्काक वेचें न्ही, मिसाक वेचें म्हळ्यार हॉलाक वेचें न्ही. तें मोइजेन बांदलेलें सोबीत पयलें देव मंदीर आत्तां आमी आयकलें कितें म्हळ्यार त्या देव मंदिराक देवाक उपकारी मनान भक्तीपणान ताका भेटोवंक वेचें. दुसरें किर्तनकार म्हणटा, इगर्जेक संतोशान आनी बरवोशान वेचें. किर्तन 120 आनी 2 म्हणटा वाक्या 1, सर्वेस्पराच्या घरा वसूया म्हणटाना संतोश म्हाका भोगलो. येताना हांव बेजारान आयलां जावं पुरो, येताना हांव निराशेन आयलां जावं पुरो, फाटीं येताना हांव संतोशान येतां, हांव बरवोशान हांव येतां. देखून हांवें हेंचें कोणाच्या वत्ताक लागून न्ही, गेल्यार पावना. गेल्ल्या उपरांत आमी इगर्जे भितर कशें आसचें. परतून किर्तनकार आमकां 3 रिती शिकयता इगर्जे भितर गेल्ल्या उपरांत कशें आसचें. पयलें तो म्हणटा, किर्तन 40 आनी 2 वाक्या 4 म्हणटा, थंय म्हजें काळीज हांव ओमतीतां. आय एम्प्टी माय हार्ट. देवाच्या घरा हांव म्हजें काळीज ओमतीतां म्हळ्यार देवाच्या घरा गेल्ल्या एकल्यान काळजान ताण देवा लागीं उलयचे, बावर्तान वेळ करसीजे, ना तर वचून काही फायदो ना. ओमती जांगा काळीज. म्हाका हांगा आयिल्ल्या उपरांत फाटीं येताना वा आमच्या फिरगेच्या इगर्जे वचून फाटीं येताना आमचें काळीज ओमतिल्ल्या बरी भोगता गे, हांवें ओमतिलें म्हूण भोगता गे, भोगजे. दुसरें, थंय गेल्ल्यांनी देवान केल्लें बरें पोण नियाळन ताचें आराधन करीजे, ताचो मोग नियाळचे. देखून किर्तन 40 आनी 8 वाक्या 9 म्हणटा, तुज्या मंदिरान देवा तुजो मोग हांव नियाळतां. पोर ब्रेस्तार आमी आयिल्ले हांव, आज ब्रेस्तार आयिल्ले हांव. कित्याक देवाचो मोग, देवान केल्ली महत्कार्यां नियाळूंक. देखून सुवार्थेंतल्या फारीजेवा परी आमचें ओडपण आनी बोडाय उलोवंक आमी येवचें न्ही. हांगासर आमी येवचें देवान केल्ली महत्कार्यां व्हरून. आनी तिसरें, देवाळा गेल्ल्यांनी ताचे मुखार साश्टांग पडोवचें. देवाळा गेल्ल्यांनी ताचे मुखार साश्टांग पडोवचें. किर्तन 5 वाक्या 7 म्हणटा, हांव तुज्या घरांत भितर सरतां आनी तुज्या पवित्र मंदिरा मुखार भक्तीन सरपडतां. हांव तुज्या घरांत भितर सरतां आनी तुज्या पवित्र मंदिरा मुखार भक्तीन सरपडतां. आमकां कोणा पुरा दिंबी घालूंक जाता पळय, तांणी इगर्जे भितर गेल्ल्यांत दिंबी घालची, भोव अपुरब्याची. तुज्या मंदिरांत तुज्या हजरपणा मुखार हांव सरपडतां, हांव ओमतोत पडतां.
कित्याक मग तुजी की ओडलो दुसरो देव म्हाका ना देखून तुजे मुखासर पडचें दिमी घालची तें म्हाका तुवें दिल्लें वर्तें भाग भाव आनी भयणी तवळ आज आमी गायिल्लें किर्तन कितलें सोबीत मंदीर तुजें दळभरांच्या देवा आमकां समजता उज्याच्या आनी कुपाच्या रुपार असो देव अजून आमचे संगी आमच्या कश्टांत एक मोड जावन आमच्या निराशेंत बरवशाचें किर्ण जावन सोमकता कित्याक ताणें म्हळां संवसाराच्या अखेर पर्यंत हांव तुमचे संगत आसतलो मोइजे देवा भेटोवन गेलो फाटी येताना ताच्या मुखामळाची कात पर जळटाली खंय देवा भेटल्ल्यावर देवा भेटोवन देवाच्या घरा आमी आयलीं आमी हरी एकलीं फाटी येताना मुखामळाची कात मात्र न्ही काळजाची कात अत्म्याची कात मोणाची कात सगळ्या कुडीचीत कात पर जळटा आनी पर जळजे पूण पापा फ्रांसीस आमकां अशें म्हणटा आनी एक मेट मुखार आमी वचोचे देवाक भेटोवंक आयिल्लीं आमी सर्वां आमच्या भावां भयणींक आमी सोलोवन वेचें एक टॅबरनाकल जाय जे वी नीड टू बी एन वॉकिंग टॅबरनाकल इस्रायल परजांताचो तंब उखलून व्हेलो देखून आज ही गरज उखलून रावंक जायना ही गरजे भितर आराधना करूंक मागणें करूंक आयिल्लीं सगळीं भाव आनी भयण फाटीं येताना कुटुंबाक वाड्याक शेजाऱ्याक एक सोलोवन वेचें एक टॅबरनाकल जाय जे कश्ट नासलेल्या भावाक आनी भयणी एक सावळी दिवचें मोड जावन आनी निराश नासल्यांक धैर्य लाभोवचो उजवाड जाय जे तो कोडकार ताच्या बायलेक एक मोड जालो गी ती कोडकाराची बायल गोवाक एक खूप जाली की उजवाड जाली की हांवें आनी तुवें भविश्य आमच्या घरा एक ताबेरनाकल जायचे आमच्या वाड्याक एक ताबेरनाकल जायचे तो मिसाक आयिल्लो फायदो जातलो तर हें मिसाचें बलिदान भेटत आसतना कशें जावचें म्हणल्या खातीर जेजूचें ल्हानफळ सांतेरेस लिटल फ्लावर ऑफ जिजस तिणें मागणें करचें आहलें तें मागणें आमचें करून घेवया तिका जेजू कडेन कशें सांगचें म्हण कळनातलें खंय देखून तिणें अशें म्हळें जेजू हांव तुज्या ताबेरनाकलाच्या मुळांतलो तो फातोर जाता ती पळय ताबेरनाकल पळया ताच्या मुळांत हे फातोर आहा न्ही ती म्हणटा हांव तुज्या ताबेरनाकलाच्या मुळांतलो फातोर जाता थंय तुका धरची एक कावण जावचे खातीर हांव जेजू तुजी कूड सांबाळची कॉर्पोरल जाता कॉर्पोरल पळय हांगा वयर दिसता तूं आलो कलसी वयर ती जेजूची कूड दवरची कॉर्पोरल म्हणटात कॉर्पोरल म्हळ्यार कूड ती वटलो तूं आलो हांव तो कॉर्पोरल वा तूं आलो जाता हांव तुका उखलून धरचें पातेन उंडो घालून पात्र्याक उखलता न्ही आतां पळय इल्ल्या वेळान तें पॅटर्न म्हणटा तें हांव तें पातेन जाता वा तुका दाखोवं जें दार्शाक मॉन्स्टेन जाता सकाळ म्हणजे आराधनाक मॉन्स्टेन दवरता आमी तें दार्शाक जाता वा हांव तुजें रगत भरलेली काल्स जाता उपरांत ती म्हणटा हांव तुज्या ताबेरनाकल उक्तें करची सावी जाता आनी निमाणें म्हणटा हांव रात आनी दीस तुज्या ताबेरनाकला मुखार जळसो दिवो जाता आमकां खंयचें जायचें तें खंयचेंय जावं पुरो एक घडी भर आमी बसून नियाळया हांव कितें जाता ह्या इगर्जेक आयिल्ल्या उपरांत तशेंच जावंक येवकारीच जेजू आमकां बळ दिवन दी म्हण आमी मागया